विचारपाक जाय तितके विचारात तुमच्या प्रश्नाची उत्तरां दिता। अरे म्हणजे मूळ गोंयकाराक, सामान्य गोंयकाराक, पेडण्यात रावपी गोंयकाराक, काणकोणात रावपी गोंयकाराक अरे तेचें घर जर तेच्या नांवार करून दिवपाक जाय आसत जाल्यार तुमच्या पोटांत कित्याक दुखता? अरे तो कबुतराच्या जागेर रावता आसतलो भाटकाराच्या जागेर, म्हणून तो मनीस न्ही, तो गोंयकार न्ही, तेचें घर विकणाऱ्याक जमलें ना। मागीर कोणाची आतां कोण येवन बंगले बांदतात, विला बांदतात, तेंचीच जावची आनी आमची केन्ना जातली? आनी ज्या सामान्य मनशाची म्हाका चिंता आसा, म्हाका तळमळ आसा, हांव पळयता म्हणून हांवें सांगलें। आनी ताका लागून हांवें स्पश्ट सांगलें, हय हांव सांगता, विरोध केला कोणी तो कळपाक जाय, गोंयकारांकूय कळपाक जाय विरोध कित्याक केला तो कळपाक जाय। अजुनूय सांगता ताचेर विरोध कित्याक केला तो सांगतो म्हणून। आनी केसी घालपाक लायता, कोण तरी खेळिल्ली एखादी बायल उठता आनी कोर्टाक वयता, तिच्या कडेन पयशे खंयचे रे? आनी आमी गव्हर्मेंटाची लँड जर दिता आसत जाल्यार ती कोर्टाक वयता, ती कोण? तिच्या फाटल्यान कोण आहा तें जाणा हांव। अरे ह्या गोंयकारांच्या विरोधात वचपा खातीर कोणाक तरी एखादी बायलेक खंयच्या तेच्या विरोधात वचूं नाकात। कोमुजातीच्या लोकांक कोर्टान चल म्हणून कोण सांगता खबर आहा म्हाका? अरे कित्याक कोर्टान धाडटात तांकां? म्हणजे आमच्या सामान्य गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज जावची न्ही, म्हणून आतां विधानसभेक जावना म्हणून कोर्टान धाडपाची भाशा लागल्या करपाक। अरे विरोध करपाचो आसा, राजकारण करपाचें आसा करात, बट लोकां कडेन करूं नाकात, लोकांच्या घरा कडेन करूं नाकात। अरे पयले फावटी जर कायदो करून कोणाच्या सामान्य मनशाचें घर, बारीक मनशाचें घर, तेणी आपले पुराय पुंजी आपली लायल्या, तेणी घर बांदलां, तें घर मोडपाक दिवं नाकात। हांव अजूनय गोंयकारांक सांगता, एक्काय मनशाचें घर हेच्या फुडें मोडपाक मेळचें ना। 28 फेब्रुवारी 2014 28 फेब्रुवारी 2014 ही डेट मुद्दामून म्हणटा आमी रुका कायदो हाडलेलो। निदान आमी हेच्या पयलीं बांदलेलीं घरां, मागीर ती कोमुजात जागेत आसूनी, 20 पॉयंटात आसूनी, आपल्या जागेत आसूनी, ती एक टायम कायदेशीर करपाचो कायदो म्हाजें घर ह्या स्किमीच्या निमित्तान आमी हाडला। आनी तो कायदो आमी विधानसभेत पास केला। कोणी विचारता कोर्टाक वयतलो म्हणून, हांवें म्हणलें चला, आमी कायदेशीर कायदो केल्लो आसा, विधानसभेत पास केल्लो आसा, चलात वयतले तांकां। आमी लोकां खातीर केला, आमच्या स्वता खातीर करूंक ना। आनी हे जेन्ना हांव सांगतालो, हांव तेन्नाय सांगता आनी हांव अजुनूय सांगता, आमी हे सामान्य मनशा खातीर करता। आनी म्हणून म्हाका तळमळ इतक्याच खातीर आसा, मनीस जल्माक येता आसतना कांय घेवन येना, मनीस वयताय आसतना कांय घेवन वचना, पण पुराय आपल्या आयुश्यान आनी विशेष करून महिला भगिनी आपलें एकूच घर बांदचें म्हणटा। आनी एकूच घर बांदता आसतना ती बाबडी खंयच्यानय रीण काडटा, आपल्यो वस्ती घरांत दवरता, कोपरेचे पयशे काडटा, कारण हावजींग लोन काय तिका मेळना, ते बांदता त्या घराचेर हावजींग लोन कोण दिवंक शकना, पूण खंयच्यान तरी पयशे काडून 10-12 लाख रुपया जमा करून आपलें बारीकशें घर बांदता। आनी इतकीच इच्छा आसता कितें म्हणून ते घर आपल्या नांवार जावचें, कायदेशीर जावचें, त्या घराक केन्ना नोटीस येवची न्ही, आपूण बांदलेलें घर आपल्या फुडल्या पिळगे खातीर उरचें, आपल्या चेड्या खातीर उरचें, आपल्या चेडवा खातीर उरचें, हें तेंचें स्वप्न आसता। आनी हें स्वप्न जेन्ना एखादी खंयची तरी कोर्टाची ऑर्डर येता, एखादी खंयची तरी पंचायत नोटीस काडटा, तेन्ना ताका भंय दिसता, एटॅक येता, प्रेशर वाडटा, डायबिटीज वाडटा। हांवें पळयल्या खुबशे जाण जेन्ना नोटीस घेवन येता पळय न्ही, हात थरथरता तेंचे, पंचायतीन नोटीस काडली केन्ना म्हणून येता तें कळना। आनी म्हणून कोण वयता सांगात पळय, कोर्टाची नोटीस येयल्या उपरांत आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक वयचोच पडटा। थंय डेप्युटी कलेक्टर गेलो, थंयसर 2 पुलीस गेले, ते लोक गाळी कोणाक चलता? गाळी चलता म्हाका, गाळी चलता सरकाराक। कितें म्हणून? घर मोडलें सरकारान, सरकाराक कोणाचें घर मोडपाचें ना। केस कोण घालता? तुमचोच शेजारी। केस कोण घालता? तुमचोच भावलो, कोण तरी तुमचो घरचो आसता तोच केस घालता आनी कोर्ट ऑर्डर दिता। आमकां कोणाचें घर मोडपाचें ना, आमकां जाता जाल्यार प्रत्येकाचें घर बांदपाक मदत करता, जाल्यार घर कायदेशीर करपा खातीर मदत करता। म्हज्या सरकारान ह्या फुडल्या काळात बेकायदेशीर खपोवन घेवचें ना आनी आसलेल्या सगळ्यांक कायदेशीर करतले ह्या ठामपणे सांगता। त्या ह्यान फुडें कोणी बेकायदेशीर घर बांदचें न्ही, आमी सगळी प्रक्रिया एकदम सुटसुटीत करून दिता, तेणी कायदेशीर घर करचें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।